हॅलो गोंयकारा, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. खंय तुमी सगळी? हांवूय हा बरो. समजा तुमी सगळी बरी हा म्हणून म्हजी फामील सगळी बरी हा. आयज घेवन येयला तुमकां एक नवी रेसिपी. मेळुया मागीर. येवकार म्हजे कुजनात. आयची रेसिपी दाखयता तुमकां. आमची कॉमन रेसिपी, गोंयकारांची सारकी फेवरेट, फिश कालदीन. रेडी केला आहे मसालो काडून. ऑलरेडी दाखोवपाक दवरला तुमकां. येया पळया मसालो कसो कितें काडला पळय तो. नुस्तें गेल्लें हांवें वायट पांफ्लेट ऑलरेडी कातरून दवरला तेका हांवें. आनी हे पळय फुडें आहा मसालो. पळया मसालो कितें आहा तो तुमी पयलीं पळया. तितून गेल्लें हांवें कोनफीर, जिरें, थोडीशी मिरयां, लवंगां, तिखी, आलें, लसूण, 4 जिते मिरसांग्यो गेल्ल्या त्यो मायल्ड, चड तीख न्हू, आनी अर्दो कांदो गेल्ला, आनी 1 नाल्ल गेल्ला, आनी हल्दी पावडर. हो आतां आमकां वांटून घेवंक जाय. पयलो रोस काडटा हांव तेजो. ओके. म्हजी रेसिपी मातशें दुसरेच भाशेन आसतली. मदें मदें फुडें फुडें दाखयता तुमकां डिफरंट कितें कितें आहा तें रेसिपीक. हिंगा सगळें डिस्प्लेक घालूंक नाय अजुनूय. मागीर फुडें फुडें पळयता पळयता तुमकां दिसतलें. ओके. हांव मातशें युनीक वे करता. पळया फुडें. एक रोस काडलो हांवें. आतां एक सिक्रेट सांगता तुमकां हांव. ओके. सेकंड रोस काडटा पळय तेन्ना हांव 1 स्पून पळय 1 स्पून हांवें रायस घेतला. हो सुरय रायस. ओके. एकूच स्पून गेल्ला पळय. हो पळय घाल्ला 1 स्पून. आनी हेतून आतां दुसरो रोस काडपाचो. सेकंड टायम मारता तेन्ना हो रायस घालपाचो. ही ग्रेवी तेजी रायस घालला. ही ग्रेवी बरी तेजी दाटशी जावन येता. ही पातळ व्हांवोन आसना, बरी दाट उरता सारकी. तेका लागून तो रायस घालप. जाले आमचे रोस काडून. 2 रोस काडले. दाखयता तुमकां. हो पळय. हो पयलो रोस दाट पळय तो. आनी हो दुसरो रोस. हो सेकंड काडटा पळय तो. तुमकां दाखयलें न्हय सेकंड काडटाना 1 स्पून तांदूळ घालपाक काडल्या पळय ते तांदूळ घालतात दाट जावन येवपाक लागून ग्रेवी. तेका लागून 1 स्पून सुरय तांदूळ घाल्ले. आनी आतां फोडणाक गेल्लें टमाट गेल्ला, कांदो गेल्ला, आनी आमसाणचें उदक. हिंगा एक उगडास दवरा. मसालो वांटटाना आमसाण घालिनाका भितर. मसाल्याक वांटटाना हो पल्प काडून दवरा सायडीन. आमसाण घाल्लो जाल्यार मसाल्याचो कलर चेंज जातलो. पळय हे मसाल्याचो कलर कसो येयला पळय तो. कालदिन्याचो एक्झॅक्ट कलर असो येवंक जायो. हो कलर येवंक जायो. हो ग्रीनिश कसो येता. आमसाण घाल्लो जाल्यार तो काळो जातलो. सो उगडास दवरा. आमसाण घालिनाकात. पल्प काडून सायडीन दवरात मागीर एड करपाक. चल आतां फोंड मारून घेवया आमी. टोमाट पळय हांवें मातशें मोटें कातरून गेल्ला. हांवें बारीक कातरूंक ना. कांदोय मोठो मातसो कातरून गेल्ला. मातशें तो ग्रेवीन दिसोंक जावो. आतां बारीक मारलो जाल्यार आख्खी कोडी कशी जातली. ओके. आतां फोंड मारून घेया. दाखयता फुडें. चल फोंड भाजून घेवया. कांदो घाल्लो हांवें. पळय कांदे मातशे लांबोडे दवरले हांवें. बरो भाजून घेवपाचो. कांदो जालो रेडी. कांदो आख्खो भाजपाचो न्हू. फोंड मातशें क्रंची दवरूंक जायो तो. कित्याक मागीर कोडयेन दिसोंक जाय आमकां. सारको फोंड भाजून मेल्ट करपाचो ना. टोमाटोय सेम थंय तो पळय घालता. तेका लागून पळय टोमाट हांवें मातशें मोटें दवरला. मोटे डायसीस कशे कातरल्या. कांदो मातसो भाजपाचो चड न्हू. ग्रेवीन आमकां तो मागीर दिसोंक जायो. फोंड जालें आमचें भाजून. ओके. आतां फुडें घेता हांव. हे पळय हें म्हजें एक युनिकनस. हे पळय हांवें थोडी तिसऱ्यांची मांसां गेल्ले. ओके. तिसऱ्यांची मांसां घेता हांव. हे पळय सगळीं घालिना. एक 20 ते 25 तिसऱ्यांची मांसां घालपाचीं फॉर फ्लेवराक. चड घालप ना नाल्यार तिसऱ्यांची कोडी जातली. इल्लीशी घाल्ले पळय हांवें. एक 20 ते 25 तिसऱ्यांची मांसां घालपा. जाली तिसऱ्यांची मांसां मातशी भाजली हांवें हितून फोंडान. आनी आतां हांव फुडें घेता. हे पळय डायसीस. हे टर्नीप. साश्टीन तांकां लाब म्हणटा. वयर फोटो घालता हांव. पळया तुमी सायडीन कुशीक. लाब म्हणटा हांकां. टर्नीप हे तेय एड करता. डायसीस मारले. आनी बार्देजान म्हणटा तांकां नॉर्गल. आनी गेल्ले मुशगाचे शिंगो. हे पळय थोड्योश्यो त्योय घालता.
ते मातशे फोंडान भाजून घेता चड न्हू मातशे कूक करून घेता. टर्नीप घालला आणि मुशकाचे सांगो घालल्या आणि तिसऱ्यांची मासां मातशे भाजून घेता. मागीर रोस घालया. येयलो आतां रोस घालपाचो टायम येयलो. हें सगळें भाजलें म्हजें. पातळ रोस तो पयलो घेवपाचो. पळय पातळ रोस तो घालता हांव. हे वेजिटेबल तितून मातशें भाजून उकडून येवपाचें. पळय हो पातळ रोस पळय तो खतखतो येयलो आमचो. पळय आतां नुस्तें एड करता हांव. पळय नुस्तें काट करून दवरला तें एड करता. हो पातळ रोसूच अजून हांवें दाट रोस घालूंक ना अजुनूय. हितूनूच नुस्तें मातशें उकडून घेवपाचें. दाट रोस मागीर एड करपाचो. राव हे पळय हें मातशें मिक्स करून घेवपाचें. आनी एक म्हाजें होल पांफ्लेट दवरला तें सांगता मागीर कित्याक तें तेंवूय घालता भितर. तुमी म्हणटले होल कित्याक दवरला काय म्हूण फुडें कळटलें मागीर तुमकां. शिजोनी मातशें 5 मिनटां हांव धांपून शिजयता तें मागीर दाखयता तुमकां फुडें. जालें पळय. हो फकत आमचें आतां पयल्या रोसान शिजता हें. ऑलमोस्ट कूक जायत येयला. आतां हो दुसरो रोस घालता दाट पळय तो. आतां हे स्टेजीर आमसाणीचें उदकूय घालपाचें. पूण घालतना तुमकां जाय तितलें घाला इल्लेंच घालता. अकॉर्डिंग टू द टेस्ट घालूंक जाय नाल्यार आंबट जातलें चड. थोड्यान घालला हांवें. मातशें हालोवपाचें आनी एक 7 ते 8 मिनटां कूक करपाचें स्लो उज्याचेर. धांपून घेता 7 to 8 मिनट कूक करपाचें. पळय कितलें दाट जालां तें परतून दाखयता तुमकां हांव. पळय सारकें दाट जावन येता तें आतां. थोडे हॉटेलांनी कितें करता ते कॉर्नफ्लावर घालता. तेकाच लागून ते 1 स्पून तांदूळ घाल्लेले मागीर अशी क्वॉलिटी येता तुमकां सारकी दाट परफेक्ट येता ग्रेवी. आनी ही म्हाका आयडियार शिकयलेली म्हणजे सासूबायन म्हणजे सासूमायशीन पळयलेली हांवें. कालदिना ते तांदूळ घालता ते. हें तेका लागून हांव म्हणटालो जाणट्यांशीन कितें आहा तें शिकोवन घेवंक जाय. बऱ्याक पडटा आतां. म्हाकाय बऱ्याक पडलें. हांव शिकलो म्हाकाय ती लायक जालें आनी आयज हांवें यूज करून तुमकां दाखयला सिक्रेट तो. तुमी फुडें यूज करून पळया. जालें आमचें कालदीन रेडी. दाखयता तुमकां. परफेक्टली जालें. दाट बा सारकें जालां पळय. हालोवन दाखयता कायलूच हालयता पळय. ग्रेवी बा नुस्तें वयर काडून एक पीस दाखयता तुमकां. सारकें नुस्त्याचेर उत्ता ग्रेवी पळय. आतां प्लेटींग करतना दाखयता. जाली म्हजी डीश रेडी. प्लेटींग करून तयार दवरलें हांवें तुमकां दाखोवपाक. सिक्रेट कशें कितें तें सांगलें तुमकां. एक्स्ट्रा कितें कितें घालना पळय तें तुमी पळयलां सगलें. आतां डिस्प्लेयाक रेडी दवरलें हांवें. हें पळय दाखयता तुमकां म्हजी प्लेटींग. डिस्प्लेयाक घाल्लें पळय तुमी पळया. कशी लागली म्हजी डीश तुमकां. सजमता सगळ्यांक लायक जाली आसतली म्हणून सांगात म्हाका कमेंट करात. आनी कशी लागली ती म्हजी रेसिपी आनी म्हजें एक्स्ट्रा कितें एड केलां तें तुमकां क्लियरली दाखयलां. तुमी ट्राय करा. हांवें पळय थोडे तिसऱ्यो घाल्ल्या लाब घाल्लेले आनी मोसगाचे सांगो हें मातशें मिक्सिंग करून बरो फ्लेवर येता तेका तिसऱ्यांचो आनी वेजिटेबलाचो. थोडे नुस्तीच घालून कोत्ता. हेका हांवें मातशें एक्स्ट्रा एड केला. सो तुमी ट्राय करा. तुमचें कितें अवेलेबल आहा तें घाला. फ्युजन करून पळया रेसिपी केन्ना खंय केन्ना चेंजीसूय केन्ना बऱ्यो लागता खावपाक. ट्राय करात ओके. आनी कमेंट करूंक विसरनाका. शेअरूय करा आनी सबस्क्रायब जालें तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नवे मेंबरांकूय देव बरें करूं म्हणटा. चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया. आदेव.